गणन पुस्तकांतले वाचप। ताने आपले धोळे उबारून आपापले कुळयेप्रमाणे थंब मारून असलेल्या इस्रायल लोकांक पळयतच सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आयलो। आणि ताने हे कवन सांगले, बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी, दूरदिष्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी, देवाचे उतर ऐकतल्याची दिव्यवाणी, जे सदांय देखाशे करता ते तो देखता, ताच्या उक्त्या दोळ्यांक दिसता देवाचे दर्शन। कितले सोबीत तुझे तंबू जाकोबा, कितली सोबीत तुझी शिबिरा इस्रायला। नैतडीर असलेल्या उद्यानापरी, सर्वेस्परान रोयलेल्या देवदार रुखांपरी, ताच्या वंशांतलो वीर उठतलो, अगणित लोकांचे रासवडकी चलयतलो। ताचो राय आगागा प्रास व्हरतो, ताची रायाळ पदवी खूब वाडतली। इजिप्तांतलो सर्वेस्परान ताका भायर हाडलो, तो दिता ताका रान पाड्याची सकत। राष्ट्रा तो तनापरी ग्राशितलो आनी तांच्या हाडांचो पिठो करतलो। एका शिवापरी तो पारत करता, वा एके शिविनी परी ताका उठोवंक धैर्य कोणाक मेळात। तुजेर आशीर्वाद घालतात ते आशीर्वादीत जावं, तुजे शिराप घालतात ते शिराप पडलेले जावं। बालाकाक बालामाचो कठीण राग आयलो, ताने आपले हात सांगाता हाडून बडयले आनी बालामाक म्हळें, म्हज्या दुस्मानाचेर शिराप घालूंक हांवें तुका हाडलो, आनी तुवें ताचेर 3 फावटी आशीर्वाद घालोय। निकळ हांगासो आनी वस घरा, तुका हांवें एक व्हड इनाम बसायिल्लें, सर्वेस्परानच ते तुजे कडचे काडलां। बालामान ताका झाप दिली, तुवें धाडल्या दुतांक हांवें सांगूंक नावे। बालाकान रुपया भांगारान भरलेले आपले घर म्हाका दिल्यारी, हांव सर्वेस्पराच्या आदेशा विरोध वेसो ना, वा मुजेस्ताकी कितेंच बरें वा वायट सांगचो ना। बगार जे कितें सर्वेस्पर सांगता ते हांव सांगतालों। आनी आतां हांव म्हज्या लोकां मदें फाटी वेसो आसतना, फुडल्या काळार हो लोक तुका कितें करतलो म्हूण सांगूंक म्हाका सोड। उपरांत ताणें हें कवन सांगलें, बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी, दूरदिष्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी, सर्वेस्पराचे उतार ऐकतल्याची दिव्यवाणी, जे फारामोनात जाना तें तो जाना, जे सदांय देखता तें तो देखता, ताच्या उक्त्या दोळ्यांक दिसता देवाचे दर्शन। हांव ताका पळयता पूण न्हय आतां, तो म्हाका दिसता पूण न्हय लागीं। जाकोबा थावन एक नेकेत्र मुखार येतले, इस्रायेला थावन एक बेतकाठी वयर येताली। ती फूड करतली मोवाबाच्या कपलाची आनी शेताच्या पुतांच्या कठ्यांची। देवाचे उतार हे। सामातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता। जेजू परत्यान देवळांत भितर सरन शिकवण दिवन आसता, प्रधान याजक आनी जुदेवांचे मालगाडे ताचे सरशी येवन विचारी लागले, खंयच्या अधिकारान हे सगळें तूं करताय, आनी कोणें तुका हो अधिकार दिला? जेजून तांकां झाप दिवन म्हळें, हांवें तुमकां एक सवाल करतां, ताका तुमी झाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें करतां तें तुमकां सांगीन। जुवांचें स्नान खंय थावन आयलें, देवा थावन की मनशा थावन? थवळ ते एकामेका तर्क करूंक लागले, आमी कितें म्हणचें? देवा थावन म्हणू जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सतमानलो ना म्हणून तो विचारतलो। पूण मनशां थावन म्हणू जाल्यार लोक कितें करता कोन्ना म्हूण आमकां भें दिसता, कित्याक सकडी जुवांक प्रवादी म्हूण मानतात। देखून जेजूक जाप दिवन आमी नेनाव म्हणाले ते। तवळ जेजून तांकां सांगलें, तर खंयच्या अधिकारान हांव हें करतां तें हांवें तुमकां सांगिचो ना। देवाचे उतार हे।